बागेवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, सोम्या जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकताराची नांवी आमी तुमचे लागीं विनोती करता आनी परतून मागता ते हें: देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यान. तुमी तशीं जियेतात खरी, पूण अदीक आनी अदीक सुदारणी जोडटात. सोम्या जेजूचे सत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाक जाय तें हेंच: तुमी पवित्र जाल्लीं. कामचात तुमी पयस करचो, देवाची ओळख नासलोल्या अणभवांतल्या परी तुमी कुडीच्यो वंदवण्यो भागोवच्यो न्हय, पूण जण एकल्यान पवित्रपणान आनी मानसुगेन आपली कूड दोमावंक जाणो जावचें. ह्या वस्तूंनी कोणेंच आपल्या पेल्याचो आडाव काडूं न्हय आनी ताका वायट करूं न्हय. आमी तुमकां आदीं कोणीत केलां आनी खोंडीत सांगलां तशेंच. असलें पातकां सोमी सदांच खास लायता. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय, बगर पवित्र जावंक आपयल्यांत. म्हणटच हाची बेपरवा करता तो मनशाची न्हय, बगर तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करता. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. म्हणया, बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटो. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. प्रमाणीकपण आनी नीत ताची सोदरेचे खांबे. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. वायटाची जांकां वीट दिसता तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नोश्ट्यांच्या हातांतले तांकां निवारता. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब: बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोषपरी जायात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक मागणें करून जागृत रावात. सर्वेस्पराक जोय. माथ्युआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारे भाशेन सोर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. पूण पिसाट आंकवारांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बाराबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यो बाराबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेवूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मध्यानार बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवाऱ्यो उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो.
पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी साप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकती घेवंक येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बाराबर लग्नाचे वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरीपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, देवाक जाय ते हेंच सगळीं तुमी पवित्र जालेलीं. नियाळाक आदार. पवित्रपणान जियोवपाक म्हणल्यार सगळे वायटांतलीं, मेळेपणांतलीं, पातकांतलीं आनी वायट करण्यांतलीं पयस रावप आनी सेवेंतल्यान जियोवप. बेश्टोच मागणें करता तोच मनीस पवित्र जायना, कित्याक मागणें मनशाक बऱ्यो करण्यो करूंक आनी वायट चिंतनांतलो आनी आवड्यांतलो पयस दवरता. आमकां देवान विंचून काडल्यांत. आमी बरीं म्हूण न्हय, पूण ताचे येवणे आनी कुशेक लागून. बागुंत मोनिकान देवाची काकलूत आनी दया ओळखून घेवन आपले पुता आगोस्तिनाचें जिवीत बदलून त्यागी जिविताक वेंग मारता. पवित्रपण अणभवता. पावलू परगट्टा, कित्याक ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या भेटयलोली पवित्र परजां जावंक आपयल्यांत. बागुंत पावलून शिडकायता. जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देवाची काकलूत आनी मोळायक उलो मारून देवाची खुशी आनी येवजण आमची सवें उक्ती करता. तर देवाक आमी सगळीं पवित्र जालेलीं जाय आनी ताचो मोग संवसाराक ताचे भाशेन दिलोलो जाय. 10 आंकवारीचें ताय असलेंच कितें घडलें. तेल कोणायता आमच्यो बऱ्यो करण्यो. ह्यो करण्यो करून आमी सदांच तयार आसूंक जाय. जेजू सांगाता सुर्गींचे राज्यांत भितर सरूंक. पूण जेन्ना आमचे पदवेचेर पातयेवन जियेत जाल्यार पवित्रपणान आमी वाडची नात, पूण संवसारी ग्रेस्कायेक आमी वाडटले. देवाक जाय त्याचे भाशेन आमी पवित्र जालेलीं. तर आमचे मागणें जावन दी. आयचे दिसाक बऱ्यो करण्यो करून चिंतना आवडे पवित्र जावंक आमचीशी राव जेजू.